घेऊन आयल्या चिटचटियात रोज मी दायरा राखूया. चिटचॅट ती कार्यावळ पळयतल्यांक तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार आनी नमस्कार. इश्टानो, आमी आसा रवींद्र भवन ह्या वॉस्टर्न हांगासर जो तियात्र जावचो आसा तो तियात्र जावन आसा कॉस्तांसिनो क्रास्टो. तियात्राचें नांव तुमी आमची आमी न्हय तुमची. सो चलात मेळो ह्या तियात्राच्या वांगड्यांक आनी जाणून घेवया ह्या तियात्रा विशीं अदीक माहिती. लेट्स गो. तुमी आमची आमी न्हय तुमची ह्या तियात्राचो रायटर डायरेक्टर आमच्या सांगाताक आसा आमचो बाब कॉन्स्तांसिनो क्रास्टो. येवकार तुका चिटचॅट तियात्र कार्यावळीन. तुमी आमची आमी न्हय तुमची हो टायटल कित्याक सुचलो तुका? हांवें हो टायटल दिलो एक फॅमिलीचेर स्टोरी करून हाडल्या. ती आतांची भुरगीं चडशी पड्ड्यासांचो सोदता तेचेर. आनी हांवें ही स्टोरी जी फॅमिलीक मदें कितें घडटा तें दाखयलां. कसो वर्सां वरोस पावसाच्या काळात तूं तियात्र घेवन येता म्हणटकूच तुका जर तर हांवें विचारलें पावसाचोच काळ कित्याक जाल्यार तूं कितें सांगतलो? पावसाचो तियात्र काडटा म्हणजे गेल्या त्या वर्साक हांवें सुणे म्हणून तियात्र काडलो. हांव वर्साक एकूच पावटी काडटा आनी कितें बरें पळय तेंच हांव घेवन येता पालकाचेर. तें बरें जातलें वायट जातलें तें ऑडियन्सांक आहा बरें म्हणून मानून घेतलो जाल्यार. सो हांव पावसाचो तियात्र काडटा कित्याक पावसाच्या सिजनाक लोक चडसो बेकार आसता. म्हणजे सिजन ऑफ आसता लोकांचें बोटीचें जावं कसलें बिजनेस. सो ताका लागून हांव पावसाचो तियात्र काडटा. म्हाका आतां 15 वर्सां जालीं पालकाचेर. आनी हांव कितें कोत्ता न्हू तें बरे बरे आर्टिस्ट घेवन कोत्ता. हांव कितें मेवतलें कितें उरतलें तें हांव चिंतिना. कित्याक म्हाका ह्या फिल्डान म्हाका एक नांव जाय. बरें वर्साक एक आर्टूक घेवन येता कितें तरी लोकांक दाखोवचें. आनीक हांवें हे पावटी पालकाचेर सगळे भाशेचे सिंगर घातल्यात. बरे टॉप मोस्ट कांतोरीस जावं कॉमेडियन. आनीक एक पाटी हांवें चिंतलें आमचे धाकटेचे 5 जावं म्हाका भुरगे नासतात ते आरांबोलचे भुरगे. हांवें तांकां चिंतलें आतां आमचो पालकाचेर जायते आर्टिस्ट उणे जाल्यार म्हणटूच ह्या भुरग्यांक चान्स दिवन फुडाराक तांकां वयर सरी म्हणून. केन्ना तरी हांव फाल्यां मेलो जाल्यार केन्नाच म्हणटलें आपूण कस्तानाचो तियात्र नाचलेलो आनीक आपूण आतां वयर सरला केन्ना तर ते जिवितान म्हणटले. सो हांवें ह्या भुरग्यांक तीग जाण भुरगे ट्रियो म्हणटात आनी 2 जाण भाव ते आरांबोलचे ते 2 धूव म्हणटात. सो हांवें तांकां केन्ना पळोवंक ना देखून तेजी माय म्हाका रिक्वेस्ट करूं लागली माय आनी पाय आपल्याच्या पुताक एक चान्स दी म्हणून. सो म्हाका दिसलें ह्या भुरग्यांक फुडाराक वयर काडचें आनी आमचो पाल कोंकणी सांबाळचो म्हणून. सो हांव ऑडियन्सा कडेन सांगूंक सोदतां हो तियात्र चलतले जाल्यार फकत ऑडियन्सा कडेन आसात. आनी बरेलो तियात्र ऑडियन्साच्यान भायर मारूंक जाता आनी वायट आहा तो बरो म्हणूंक जाता हे ऑडियन्सा कडेन. सो म्हज्यान ऑडियन्साक हांव थँक्स म्हणूंक सोदतां. सो हे पालक तुमी तियात्रीसपण आमचें सांबाळचें. हें पालक आमी तियात्रीसपण म्हणटा तें हांवें तियात्रीसान सांबाळूंक ना ऑडियन्सान सांबाळलां. हें म्हज्यान खात्रीन सांगूंक जाता. कित्याक आमी पासाचे तियात्रीस वो डायरेक्टर एक आपलो तियात्र घेवन येतात लोकांचेर विस्वास दवरून लोक जातलो म्हणून तियात्र घेवन येतात. तो लोक जायना म्हणून तूं कितलो बरो तियात्र बरयलो जाल्यार तें तुजें चलचें ना. तेच परीन हांवें म्हजो तियात्र म्हजे लागीं कितें घडटा तेच परीन हांवें केलां. तें आतां बरें वो वायट तें ऑडियन्सा कडेन. सो हांव ऑडियन्सांक पयले सुवात एक काळजाचे खोलायतान थँक्यू म्हणटा. हो पालक तुमी सांबाळला ऑडियन्सांनी. आमी तियात्रीसान सांबाळूंक ना तुमी. कित्याक आमी तियात्र आमचें बरें म्हटल्यार आमी कितलेच बरें म्हणटा जाल्यार तें आमच्या लागीं कांय ना तें ऑडियन्सा कडेन. सो ऑडियन्साक हांव थँक्यू म्हणूंक सोदता आनी देव बरें करूं म्हणटा. हो पालक तुमी सांबाळला स्वतोच सदां काल सांबाळचो फुडाराक. थँक्यू सो मच. देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच. तुमी आमची आमी न्हय तुमची ह्या तियात्रा वयर पयलीं सद्या ह्या टायटला वयर तुका कितें म्हणून? एक्चुली टायटला मिनींग हांव डिस्क्लोज करना. लोकांनी हो तियात्र चोवपाचो. कॉन्सेप्ट बरो आहा, स्टोरी बरी आहा आनी ह्या तियात्रां
जाय जां म्हज्या मनांनी बरे आर्टिस्ट आहाय बाब रोसफन आहा मागीर जाय जां आहाय बरे सिंगर आहाय मार्कूस वाज आहा बेनी आहा टोनी डेरी बंदर आमगेलो टॉप पॉलिटिकल किंग फ्रांसीस दे तुये आहा आनी ल्हान 5 जां भुरगे आहाय तेवूय सारके एकदम ब्युटिफुली कांतरो म्हणटाय आनी तियात्रा स्टोरी बरी हांवें सांगिल्ले ते भाशेन कॉमेडी करपा आंबे आहा हांव आहा पियोना आहा लिनो आहा आनी आमगे बाब नेटो आहा सो एंटरटेनमेंट होती एंटरटेनिंग पूण एंड जाता आसतना एक बरी पावरफूल मॅसेज वयता सो लोकांनी चोवपाचो आनी लोक तियात्र चोयताय म्हण तियात्र आयज पासून कोंकणी माची जिवी आहा सो लोकांनी कोणूय जावं तो तियात्र करता तेन्ना तियात्र चोयचे कोंकणी फिल्म चोयन आयज थिएटरान कोंकणी फिल्म येवपा लागली आनी लोक तियात्र चोयता म्हूण हे तियात्र आयज गोंयांतून संवसार भर गाजले लंडनात तरी म्हयन्या जाताय सो हें आयको चोवपा बरें दिसता सो हेच भाशेन कोंकणी तियात्र चोयाय कोंकणी माची सदां काल जिवी दवराय जय गोवा जय कोंकणी जय तियात्र जय कोंकणी फिल्मां हावपा येयले गोंय आसतना माय पाय तुम चोयलो ना आनी लंडनूय पावतकूच भायल्या देशां पावतरी माय पाय तुम चोयना हांगली आनी पाय मेलो तशें फोनार फोन करून सांगताय आमी वन्ना येताय पाय दवराय पाय जलान घालून दवराय जलान घालून बाबी भांगड ह्या तियात्रा वयर तुमकां कितें सांगूं दिसता ह्या तियात्रा वयर आमकां सांगूं दिसता ह्या तियात्रा लोकांनी येयचें आनी लोकांनी तियात्र चोयचो चोय लोक जायत भाशेन आसता लोकांक स्टोरी कशी मानता कोणाक कॉमेडी मानता कोणाक कांत्र मागताय आमकां म्हाका चोयता जाल्यार लिनो चोयता जाल्यार आमकां कॉमेडी वादान चोयचो आनीक एक्टिंगा बीन चोयता जाल्यार आमगे सर रोस्पन्स आहा मागीर आमगेले साबार एक्टर आहाय तेंकां चोयचे सो हांव एक लोकांक मागता तुमी येयाय आनी हो तियात्र चोय तियात्र बरो कांतराय बरी कॉमेडी बरी निवळ आनी हांव कांय उलयना कंटिन्यू बॉक्सिंग लिनो बाब तुका कितें सांगचें हो तियात्र तेणें बरो आठवे तरेन बरोवन हाडला स्टोरी बरी नेटून सांगले ते भाशेन कॉमेडी बरी क्लीन आनी सारकी कांतराय बी बरी सो हो तियात्र लोकांनी पळोवचो म्हूण हांव इतलें मागता नेटो बाब सोडून प्रश्न एक विचारूंक सोदता जेन्ना आतां जरी तर आमी तियात्राचेर नदर मारीत जाल्यार कॉमेडीचो दर्जो अदीक आनी अदीक वाडत वता तुका हाचेर कितें म्हण सारकें कॉमेडीचो दर्जो वाडत वता आनी हो वाडलो केदोनसान हांव म्हणना हालीं हांव चोयतां वल्गर कॉमेडी जायती लेस जाल्या जेन्ना ही वल्गर कॉमेडी लेस जाला आनी कॉमेडी दर्जो ऑटोमॅटीक वाडला हांव पयलीं कितें समजतालें लोकांक वल्गर जायें पूण लोक तितलो कोण वल्गर चोयता न्हू तो एक पाट चोयतालो मागीर दुसरे पाट तियात्रा वचपाना पूण लोकांनी आतां आमकां हांव म्हणना हांव व्हडलो कॉमेडियन आनी हांव वयर आहा म्हूण लोकांनी आमकां वयर धरलें की आमकां क्लीन कॉमेडी म्हूण सो म्हजे बरोबर जायत जाण आहाय हेचो हे आहाय मागीर आमगे ट्रूप तूं जाणा मुगे ट्रूप रिस्टन आग्नेल जॉयल आमी ते वल्गर करपाचें सोडलां एल्वीस बाब तुमी आमची आमी न्हय तुमची हाचे वयर तुका सरोड कितें सांगून दिसता तुमी आमची आमी न्हय तुमची ह्या नांवा वयर ह्या तियात्राची कोता लोकांक चिंतपाक घालता तसलो टायटल आनी कुडीक तियात्र चलता चलता कुडीक लोकांच्या मतीन येता आसतलें पूण जें तियात्रान कितें दाखयता तें आतांच्या समाजान घडटा तें इट इज अ स्टोरी ऑफ लव एंड बिट्रियल आनी चडशे गोरेब्यांनी आयज काल घडटा तेंच आमी लोकांची नदरेक हाडून दाखोवपाक हो आमी प्रयत्न केला लोकांचो कितें तुमकां पाठिंबो मेळ्ळा कितें रिस्पॉन्स मेळ्ळा ना लोकांचो रिस्पॉन्स एकदम बरो मेळ्ळा आनी जितल्या लोकांनी हो तियात्र पळयलां जे कोण आमचे वळखीचे आसात जे तेणी आमकां फोन करून सांगलां तुमी जें पळय कितें दाखयलां तें सारकें सोंप आनी माणी सुवातेर जी आमची पॉडनरां आसात तांकां तूं कितें सांगूंक सोदता आसात तांकां हांव दाखोवंक सोदतां जो बरो वावर जे कोण दाखयतात तांचो बरो वावर मानून घेवचो आनीक हे फुडें कोंकणी पालकाक तेंको दिवचो आमच्या तियात्रान आतां आमी जायते चायल्ड आर्टिस्ट इंट्रोड्यूस केले ते आमचे कोंकणी पालकाचो फुडार तांकांय ताळयो मारून शबासकी दिवची तेन्नाच ते सदांच वयर सरोंक पावतले सुकण्यांचे जनावरांचे फोटो काडटा व्हिडियोज काडटा आनी तांची एक डॉक्युमेंटरी तयार करता
आमचे फुडले पिळगे आता पर्यावरणाचेर जायतो प्रभाव पडलो आनी कोण जाणा आता जी सुकणी जनावरां जी आसतात ती आमचे फुडले पिळगेक पळोवन येवंक ना आनी हेच मनान दवरून तांची डॉक्युमेंटरी तयार करून हांव रानांत जंगलांनी पळयता आनी होच म्हजो प्रोजेक्ट घेवन काल हांव एका जंगलांत एका रानांत तुमची नांवां My name is Chagos Miguel Fernandez. My name is Kaden Fernandez. म्हणजे स्कुलान शिकता Arambol, Our Lady of Mount Carmel High School, Arambol. तुम्ही दोगूय भाव Yes. तियात्रांनी पयले फावट कांतार करता ना आम्ही खूप फावटी पहिले म्हटलं कोणचे कसले कांतार म्हणटात तुम्ही कुड्डोर आमता सुणे खाता कांतार म्हणपाक ट्रेन कोणे केलें Henry Lobo from Adedi. जोरी तर तुमकां तियात्रांनी आनीक एक संदी मेवली जाल्यार तुमी कांतारा म्हणून कंटिन्यू करता हय इश्टानो आमच्या सांगाताक आसा आमचे अपकमिंग त्रिओ किंग्स तांची नांवां जावन आसा आमचो Leslie, Janoy, Kaden. रायट ओके ह्या तियात्रान जशे परी तुमी न्हेसल्यात तुमी त्रिओ म्हणटा लोकांनी कितलो वाखाणलेलो आसा लोकांनी आमकां जायतो वाकडलेलो आसा तसोच आमकां एक प्रावड फिलींग कसो म्हणजे आमी तियात्रान नाचता म्हणजे लोक आमकां रिपीट आपयता बीन तशें आमकां प्रावड दिसता लेस्ली तुका कांतारा म्हणपाक तयार कोणें केला म्हजे मामीन आनी हाच्या पयलीं जायते तियात्रान नाचलेलो म्हणटकूच जेन्ना तुमी त्रिओ म्हणटा तेन्ना लोकांचो कितलो रिस्पॉन्स मेळटा फूल रिस्पॉन्स मेवता तुमी गांवांत खंयचे हांव कुट्टाळेचो आरांबोल आरांबोल म्हणटकूच तुजी मामी डॅडी तुका कितलो सपोर्ट करता जायतोच हय पाद्री कॅरेक्टर आहा म्हणटकूच त्रिओन तूं पाद्री जावपाचो आसा हय रायट ओके खंय शिकता हांव OLPS आवर लेडी ऑफ पेपेच्युअल सका हायस्कूल आनी तुजे फॅमिलीन कोण तियात्रीस आसा ना हांवूच सो ह्या फुडें जरी तर तुमकां चान्स मेळलो जाल्यार तियात्रांनी एक्टींग वो कांतारा करपाक तूं कितें करता करता रायट थँक्यू सो मच ऑल द व्हेरी बेस्ट थँक्यू तुमी आमची आमी न्हय तुमची हातूंतले एक कोडेगात कलाकार तूं एक बऱ्यांतली बरी भुमिका तूं करता म्हणटकूच ह्या तियात्रा वय तुका कितें सांगचें आसा ह्या तियात्रान एक बरी मेसेज आसा सगळे आतांच्या तरणाट्यांक आमचे देर आर जायते मेसेज आसा एक्चुली जे तुमकां लागता ते तुमी घेवन वचोंक जाय आतांचे भुरगीं आपणाचे माय पायक कशें ट्रीट करतात तें आहा मागीर आमकां पळोवंक मेवता आतांची भुरगीं दे डोंट वॉन्ट टू प्रोटेक्ट गोवा ती दे गिव अप आतां सारकें कांय चलना गोंयांत दे वील नॉट ट्राय टू मेक समथींग बेटर इन गोवा दे गिव अप आनी म्हणटात आमी परदेसांत या थिंगा सारकें सगळें सिस्टमॅटीक आहा सो इट्स बेजिकली कॉलिंग द यूथ आनीक आमच्या युथाक सांगता की आमचें गोंय आमच्यानूच सांबाळूंक जाता भायले येवन सांबाळटले म्हूण अशें ना पूण आमच्यानूच सांबाळूंक जातलें सो देर आर डिफरंट मेसेजीस डिपेंड्स ऑन वॉट पीपल टेक जेनी फुडलो अप्रोच म्हजो तुका आतां हालींच्या काळार जरी तर नदर मारीत जाल्यार जायत्या लोकांनी तुका एक्सेप्ट केल्लें आसा जायतो लोक तुजे विशीं मोग दाखयता जायत्या जाणांचे तूं आवडीचें जावन गेल्लें आसा सो वॉट डू यू सी युअर सेल्फ इन अनदर 3 years I really don't know what do I see myself, but सगळे लोकांचेर डिपेंडंट आसा I'm really grateful लोक म्हाका लायक एक्सेप्ट करतात आनीक होरे म्हाका मेसेज बीन करतात I see there are each one has their own fan followings आनीक I see that I have a crowd and they text me ते पुरो म्हाका तुमी मेसेज करतात आनी म्हाका लायक they praise me for what I'm doing that's more than enough आनीक in 3 years I would say I don't really know, but I still see myself here
keeping this platform alive. Thank you so much. All the very best. Thank you. गोंयांत रावून गोवा संवसार करूंक जालो ना जाल्यार आयज सगळेच गोंयकार गोंयांतूच रावतले आसले. तूं गोंयांत रावून नोकरी करून तरी जावंक शकता. पण एक नोकरी आसा एक राजकीय नोकरी करून तुम्ही आमची आमी न्हय तुमची जेन्ना हो टायटल तुवें आयकलो तेन्ना तुका कितें दिसलें? जेन्ना हो टायटल आयकलो तेन्ना जायते आयडियाज कॉन्सेप्ट्स आयले मनान सो मेनी पॉसिबिलिटीज की वॉट इट शूड बी सदां आमी चिंतात फॅमिली ड्रामा को आसतलो बट इवन म्हज्या मनान तोच आयलो मे बी सम फॅमिली ड्रामा यू नो बट देन वेन आय एक्चुअली हर्ड द स्टोरी इट वॉज व्हेरी डिफरंट इट वॉज व्हेरी यू नो सम न्यू कॉन्सेप्ट कायंड ऑफ. लोकांनी कसो मोग दाखयला तुमकां? लोकांनी खूब मोग दाखयला लोकांनी अप्रिशिएटूय केला द वे द प्ले इज बीन एक्टेड आउट द वे इट इज रिटन आउट बरे भाशेन लोकांनी बरो खूब मोग दाखयला खूब सपोर्टूय दाखयला. निमाणे स्वाते जी अपकमिंग टॅलंट्स आयज कोंकणी पालकाचेर येवंक सोदतात तांकां कितें सांगूंक सोदता? जी नवी भुरगीं जी आसात जी आपलो ह्या पालकार येवंक सोदतात तांकां एकूच सजेशन म्हणजे आपलो सेल्फ कॉन्फिडन्स बूस्ट करात आनी येयात वॉट एवर द रोल मे बी बीग ऑर स्मॉल गिव इट अ ट्राय गिव इट अ चान्स. जेन्ना तुमी लोकांक एक्सपोज जाता तेन्ना तुमचो कॉन्फिडन्स वाडटा अँड दॅट इज हाव यू आर एबल टू यू नो डेवलप युअर रोल्स अँड डेवलप युअर स्किल्स. थँक्यू सो मच. ऑल द व्हेरी बेस्ट. तुम्ही आमची आमी न्हय तुमची हातून तुजो एक कोडेगांत रोल आसा म्हणटकूच हाचे वयर कितें सांगशीं? वो तुमी आमची आमी न्हय तुमची हो तियात्र कॉन्स्टंटीन क्रास्तोचो हो एक तियात्र जावन आसा एक फॅमिली स्टोरी एक आवय बापायच्या आनी भुरग्यांच्या नात्या तियात्रान दाखयला आनी एक आवय बापूय आपल्या भुरग्या पासून कितें करता आनी आवय बापूय आनी भुरगीं आवय बापा पासून कितें करूंक शकता ते तियात्रान दाखयलां. आनी ह्या तियात्रान हांवें कॉलेज स्टुडंट भुरग्याचो एक रोल केला. तुजे फॅन्स जे आसा ते तुजे सगळे कसो मोग दाखयता? फॅन्स म्हाका शोजान मेळोंक येता आनी ते भशेन इंस्टाग्रामाचेर मेसेज घालता इट वॉज नायस टू सी ऑन स्टेज एक्टींग आफ्टर अ ब्रेक म्हूण कित्याक हांवें लास्ट सिजनाक ब्रेक घेतलेलो आनी आतां पावसान परतून येयला. जेन्ना तुवें ब्रेक घेतलेलो तेन्ना लोकांनी तुका कितलो मिस केलो? हांव वयता थिंगा म्हाका जातालें अरे सर रिस्पॉन्साक तूं ना हे पार्टी ना कितें जालें कितें प्रॉब्लम जालो हांवें म्हणलें ना प्रॉब्लम कांय जावना म्हज्या कांय कारणाक लागून म्हाका तियात्र घेवंक मेळना त्या पासून हांवें ब्रेक घेतलो म्हणून. वॉट आर युअर फ्युचर प्लॅन्स? फ्युचर प्लॅन्स टू कंटिन्यू इन तियात्र करतलो जाता ते परी. जायते फावटी ह्या काळार जर तो नदर मारीत जाल्यार जायते आमचे न्यू कमर्स भितर सरलेले आसा जायते तरणाटे पोरजोळटा ते आमकां दिसून येता. तूंय एक पोरजोळटो नोकेत म्हणटकूच हे जी तरणाटे आसा जे मेल एक्टर्स भितर सरल्यात तांकां तुजी मेसेज कितें? मेसेज इतलीच तुमी एक्टींग करता ते भशेन करीत रावात हार्डवर्क करा तोजवीत करा आनी यू ऑल वील फायंड द वे टू सक्सीड. थँक्यू सो मच. ऑल द व्हेरी बेस्ट. दादल्याचो वेळ कसलो तो बोलला जाल्यार मोचे सगळे कशें कळोंक जाता. तुम्ही आमची आमी न्हय तुमची ह्या तियात्रान जशे परी आमी तुजो रोल पळयता लोकांनी जशे परी तुजे विशीं शाबासकी दाखयला तुजो रोल ऑपोजीट म्हाका दिसता आमचो रोस्फन्सा सांगत आसा. कशें दिसता तुका एक इतल्या वर्सांनी एक यू नो एक जोडी अशी जेन्ना तुमी एक्टींग करता तेन्ना? सांगपाचें म्हटल्यार सर रोस्फना ऑपोजीट हांवें केलेली सेलिल्या तियात्रान पूण आफ्टर अ लॉंग गॅप म्हणटा ते भाशेन आतां हे पाट एकदम उमेद दिसता कित्याक एका लेजंडा बराबर एक्टींग करप म्हटल्यार एक सॅटिस्फॅक्शन कशें यो ड्रीम कम ट्रू म्हणटा ते भाशेन एकदम बरें दिसता आनी कॉम्बिनेशनूय बरें जालां फूल सपोर्ट दिलोलो आसा. लोकांनी कितलो रिस्पॉन्स दाखयला तुमकां? फीडबॅक मेळला ते भाशेन इवन म्हाका थोड्यो मॅसेजीसूय केल्या हे पाट ट्रॅजेडी डिफरंट कशी जाल्या म्हणून सांगपाचें म्हटल्यार खूद एका आर्टिस्टान बसून वॉयस मॅसेज घातल्या बरी ट्रॅजेडी डिफरंट टायप जाल्या म्हणून आनी एक फर्स्ट ऑफ ऑल देया कारकान दिता म्हाजो रोल बांदून घेतलो कसो म्हणून आनी लोकांनीय बरे कमेंट्स दिल्या सो फार सो गूड. तुका दिसता तुवें फूल जस्टीस केल्या? म्हाकोडें जाता ते भाशेन हांवें ट्राय केलां रेस्ट इज इन दी हँड्स ऑफ दी ऑडियन्स म्हणटा ते भाशेन लोकांनी बांदून घेवपाक जाय.
यू सो मच. ऑल द व्हेरी बेस्ट. बाय. काय चडान चड देव बरें करूं. गोंयचेच्या वेळार आवय बाबा तूं भुरग्यांक पळोवन आसल्यार आवय बाबा एकटायलेली ग्रस्तायचो मोठो भुरग्याकूच कित्याक दिवचो. तुम्ही आमची भुरगीं पूण तुम्ही बेईमान गोंयांत कांयच नासलेली. तुम्ही आमची आमी न्हय तुमची हो तियात्र तुज्या भावाचो वर्सा वरस तियात्र घेवन येता म्हणटकूच तुजो तेंको ताका कितलो हांव म्हाका जात तितलो हें करता ताका आनी कितें एकामेका मदें हें करून करता आमी आनी तुका चड देव बरें करून म्हणून कॅन्डिडेट तुवें आमचे मदें येवन तुगे चॅनला हें घेवन तूं आमची मुलाखत घेवपा येयला म्हणून चड देव बरें करून म्हणटा. ह्या तियात्रा विशीं लोकांनी कसो रिस्पॉन्स दाखयलो. लोकांनी जायते फावटी लोक आयकूं येता लोकांनी म्हणलें आनी जायते आमचे फ्रेंड आहा जितल्या कोणें तियात्र पळयला ते फोन करून सांगताय तुमचो तियात्र एकदम बरो स्टोरी बरी आहा कांतरां बरें कॉमेडी बरें सगळें बरें आहा म्हणटा. निमाणे सुवातेर लोकांक तुजी मेसेज कितें. लोकांक एक मेसेज हांव दिवपा सोदी ती इतली पयली म्हाका ती लोकांक एकू मागोत हांव लोक जेन्ना कितें कोण कितें दिता न्हू तें कोणी दिलें तें चोवपा शिरपा कितें दिता तें चोवपा जाय. आमच्या लोकांक ती संवय जाल्या कोण डायरेक्टर तो डायरेक्टर कितें दाखयतलो तेश कोन सुमार करता आयलो तेश कोन सुमार करपा जायना. कोण कितें दिलें तें चोवपा जाय कोणी दिलें तें गरजेचें न्हू कितें दिलें तें गरजेचें. सो मच. ऑल द व्हेरी बेस्ट. थँक्यू. तू ते पुढे अशीच म्हणू तो म्हणतेकार वळख घेता जाणा तो मोडके घेता म्हणून म्हाका खबर आसा तुका कशी जाल्यार फाल्यां तूंय मोडको घेवपाक चालू कर. कसं देख दिताय तेंचे पुलीस हांव मडको घेवपाक चालू करी बरें हांवें मडको घेवपाक चालू केलो मागीर तूं पुलिशेन म्हाका धरपा लायना रे. भिवपाची गरज ना हेच कितें उतर गोंयांत पाळ घातली. तुम्ही आमची आमी न्हय तुमची ह्या तियात्राचो एक कडेगांत भाग म्हणटकूच ह्या तियात्रान जशे परी आमी तुजो रोल पळयता लोक उलयता लोकांनी तुजी भुमिका पळयता जायते फावटी तुका उखलून दवरलेलो आसा आनी जायत्या वर्सांनी एक कपल सीन आमी पळयले आनी तुका कितली उमेद आयली आनी कितलो आदलो उगडास येयलो जेन्ना तूं हो रोल करता. बरें सांगचें म्हटल्यार आदलो जायतो उगडास आयलो कित्याक आदीं हांव चडशे असले सॅड रोल करतालो आनीक आतांय बी करता असले रोल करूंक म्हाका आवडटा कारण म्हजो नॅचरल तो डायलॉग मारपाचो आनीक एका बापाची बरें काम करपाचो. तुमी आमची आमी न्हय तुमची जायतीं वर्सां तूं कोस्तास तीन क्रास्टोवाच्या तियात्राचो वांगडी जाल्लो आसा म्हणटकूच ताचे बरपा वडीर ताका तूं कितें सांगूंक सोदता आनी कितें म्हणूंक सोदता. सांगूंक सोदता तें इतलेंच की कोस्तांतीन बरें रोल बरयता आनी म्हाका कितें बरयता तें म्हाका आवडटा सो म्हाका दिसता ताज्या हितून हांव कितें करता तें बरें करता. चडशे डेलिवरीज आनी आसता ते बरें करता आनी बरे डायलॉग्सूय तो म्हाका बरयता. तुवें एक रायटर डायरेक्टर आनी पावसाच्या तेंपार तूं जाणा पावसाच्या काळार ह्या वर्सा जायते तियात्र भायर सरलेले आसा म्हणटकूच पावसाचो काळ एक मजान म्हणून जाता की एक बेस्ट सिजन एक डायरेक्टराक फ्लरीश जातलो जाल्यार. वय म्हणजे जायते डायरेक्टर आसात ते आमी चडशे आमचे डायरेक्टर आमचे वर्सावडीचे म्हळ्यार वर्सान एक तियात्र घेवन येतात आमी आसात ते वर्साक 2 तियात्र घेवन येतात पूण हो पावसाच्या काळान नवे नवे भुरगे येतात नवे डायरेक्टर येतात आदले डायरेक्टर आतांय आनीक जायत्या जाणांक संदी मेळटा ह्या तियात्रांनी न्हेसोंक सो जायत्या भुरग्यांक चान्स आसा आनी तातूंत तुका बरे बरे आर्टिस्टूय दिश्टी पडटात नवे पिळगेक चान्स आसा तातूंत आपली टॅलंट दाखोवन. पयलीं तूं 3 तियात्र काडटालो म्हणटकूच तुका कितें येवजण आसा पावसाच्या तेंपार आपूण येवचोसो. वय येवपाची येवजण आसा आनी आमचे जायते भुरगे जे म्हज्या ग्रुपांतल्यान गेल्यात ते चडशे कॉमेडियन म्हाका आजुनूय म्हणटात सर एक तियात्र काड रे आमी पावसांत फोडून उडोवया अशें म्हणटात ताचो सांगात आहा पूण हांवूच मातशें फाटीं सरलेलो आसा फुडाराक बरयतलो सांगूंक जायना बरयतलो. फुडल्या तियात्राची तयारी कशी चल्लेली आसा. अजून स्टार्ट करूंक ना पूण अशें कितें करतलें तें सगळें मोतीन येवजून दवरलां सो तें मागीर जातलें. निमाणे सुवातेर ह्या तियात्रा वयर तूं लोकांक कितें संदेश दिवंक सोदता. हो तियात्र लोकांनी पळोवचो कित्याक बरो एंटरटेनमेंटूच न्हय तातूंत बरो मोरल आसा. एका आवय बापाची भावना एका पुताची भावना अशें जायतें आनी पॉलिटिकलूय जायतें पॉलिटिक्सूय आसा तातूंत
पूण तातूंत एक बरी शिकवण कोस्तांतल्यान लोकांक बरी शिकवण दिल्या आनी मेसेजूय बरी आसा. सो मच वसंत, ऑल द व्हेरी बेस्ट. थँक्यू. पोवकार वेगळो आनी पोवकार वेगळो. त्या तेंपार मोबायल फोन नासले, वॉट्सॅप नासले, ईमेल नासली, जीमेल नासली, पूण तोरूय आसतना तो मोग नितोळ आनी निर्मळ आसलो. तोरड प्रश्न ह्या तियात्रावयर तुका कितें म्हणचें? ह्या तियात्राची स्टोरी बरी आहा आनी ह्या तियात्राची स्पेशलिटी म्हणल्यार धाकटे भुरगे कांतार म्हणटात, सो तांकां लोक बरो अप्रिशिएट करता. सो हांव त्या लोकांकूय लोकांचे उपकार डायरेक्टराच्या नांवान उपकार आठयता. त्या भुरग्यांक तेंच्यान उत्तेजन दिवचें आनी वयर मुखार वचचें. हो पार्ट 130 वर्सां कंप्लीट जाली, तो मुखार वयतलो जाल्यार अशें ल्हान ल्हान भुरगीं येवंक जाय आनी लोकांक तांकां एक्सेप्ट करूंक जाय. तांचें केन्ना वयर कलाकार जाल्यार पसून तांकां सजमन घेवचें. Thank you so much. All the very best. Charges per meter, government zooming केलाय चोरी, चोरून ना कोणा बोललाय ती चोरी. तोरड प्रश्न विशाल बाब, विलन रोल, पॉझिटिव्ह रोल, नेगेटिव्ह कितें? ॲज युजल विलन रोल, नेगेटिव्ह रोल. कारण लोकांनी आज करून म्हाका त्या रोलान मानून घेतला आनी जायत्या डायरेक्टरान म्हाका त्या रोलान पळयला आनी तो रोल दिला. सो हांवें तो जो येता रोल म्हज्या वाट्याक तो हांवें बरे तरेन केला, लोकांनी मानून घेतला. रायट. ओके. ह्या तियात्रा वयर तुका कितें सांगचें आसा? तियात्र खरोच बरो आसा. जें कितें रियल लायफान घडटा तें प्रत्येकाच्या फॅमिली, प्रत्येकाच्या घरान जी गजाल घडटा ती ह्या तियात्रान दाखयल्या आनी ताचें सोल्युशनूय आमी लोकांक दिलां. सो लोकांक तो जरूर मानवतलो, मानवला आनी बरो तरेन पळयला. ओके. नेगेटिव्ह रोल म्हणटकूच तूं मास्टर आसा नेगेटिव्ह रोल, आनी म्हणटकूच लोकांनी तुका वेगळे नदरेन पळयला. वय लोकांनी वेगळे नदरेन पळयला, पूण अजूनय म्हाका दिसता की आनी खूब कितें आसा, वास्ट कॅरेक्टर्स आसात ते म्हाका करपाक जाय आनी हांव ते जर म्हाज्या वाट्याक ते आयले जाल्यार हांव तेवूय बरे तरेन करतलो आनी लोक ते मानून घेतले. थँक्यू सो मच. ऑल द व्हेरी बेस्ट. अरे कितले माणूस सांगले आम्ही खेड्याच्या इतराक बी आसले. सांगले नो ते काय होई सांगले तुझ्या डेड्याच्या पोटार निमणे पूर्ण माती घाली म्हणून. कोस्तास्तिनो क्रास्टो ह्या तियात्राचे वांगडी तूं म्हणटकूच ह्या तियात्रा वयर कॉमेडी बाबतीन लोकांक कितें सांगचें आसा? कॉमेडी बाबतीन म्हणजे हांव कॉमेडियन नेटो, कॉमेडियन लिनो, कॉमेडियन जॉन एंड कॉमेडियन आंबे आहाय. सो आमगे बाराबर तें कॉम्बिनेशन बी बरो वयता एंड तेतून न्हू हांव नेटोगे बायल जाता आनी कॉमेडियन लिनो आंबेगे बायल जाता. सो तेशें कोन्न लायक फॅमिली एज भाशेन कॉमेडी हाडलो आहा आमी तितून. तुमचें कोऑर्डिनेशन कशें आसा? कॉमेडियन सारकें टू गूड ना म्हणजे हांवें एक उतर मार जाल्यार दुसरो आहा तो दुसरो आनी 2-3 मारता. सो आमगे ते भाशेन आहा. इट्स नॉट लायक हांवें कितें म्हणलेशें ते सारकें ओगे रावलेशें. ऑफकोर्स ते सामकें आय नो ते लेजंडरी कॉमेडियन्स आनी तेणी बरा कॉमेडी करपाक म्हाका एक व्हडलें भाग. सो आय एम व्हेरी थँकफूल टू आमगे डायरेक्टर कोस्तातीन आनी आमगे कॉमेडियन्स. थँक्यू सो मच. ऑल द व्हेरी बेस्ट. थँक्यू सो मच. बॉक्सिंग तो बरी बाई झाल्या न्हू सावर नावलो ती कुडा अंडू एका हतराई बाकी बोके तू जाण मरे मी बॉक्सिंग चॅम्पियनशिप हांव पंचायतीन घोडाळो. पंचायतीन हांव ऑर्गनायझर. हांगा आतां ऑर्गनायझर चीफ गेस्ट कोण गेस्ट तू? चीफ गेस्ट म्हणून तेका चीफ गेस्ट म्हणून तेका कोण गो तो? आमगे मिनिस्टर मरे. होय ह्या तियात्रा वयर कॉमेडी वयर आनी लोकांच्या रिस्पॉन्सा वयर थोडें कितें सांग? ह्या तियात्रान कॉमेडी म्हटल्यार बरी आसा, नॅचरल कॉमेडी आसा आनी म्हजे सांगाताक बरे कॉमेडियनूय आसात. जॉन डिसिल्वा, कॉमेडियन नेटो, कॉमेडियन लिनो, तसोच बाय फिओना. म्हणटच आमची कॉमेडी बरी नॅचरल चलता आनी लोकांनी लायक केलेली आसा. लोक बरो आसता आनी आमकां सांगता आसा म्हूण बरी कॉमेडी. आमी बाब जायते फावटी पावसाच्या काळार जायते डायरेक्टर येता म्हणटकूच कोस्तास्तीन वर्सा वरस कॉमेडी घेवन येता. म्हणटकूच लोकांनी कसो तुमकां रिस्पॉन्स दाखयला जावं कितें तुमकां दिसून येता? तुवें एक रायटर डायरेक्टर तुवें तियात्र काडटा म्हणटकूच तूं सोबे माजार कितें अशें पळय? हांव नोट करता तें जो ऑडियन्स आदीं आसलो तो आतां ना. आतां मातशें लोकांचे चेंज जाल्लें आसा. पयलीं कितें लोक थोडे मानून घेताले तें आतां घेयना. लोकां आतां दुसरी जाय कित्याक आतां टीव्हीचेर प्रोग्राम येतात. सो जाय ते आमी कम्पीट जातात. पयलीं आमी कितें दाखयताले लोक ओके म्हणटाले.
पूण आतां लोकांक कितले प्रोग्राम मेळटात सो लोक तांकां आनी आमकां कंपेर करता भितरल्यान ऑटोमॅटीक. थँक्यू सो मच. ऑल द व्हेरी बेस्ट. तुमकांय देव बरें करूं प्रुडंटाक. चेडवा बायले कोणा आपल्याक ना कोणाक उलयत ना वायट तोट ना कोणाक 1 रुपया हेड ना हे सगळं फाय वा असलो संस्कार मेळ आमकां व्हडले बाग मोग हाडून पडटा आसतो दोळे धांपून पडलो तूं पयलो व्हंकले घेवन येता आसतो तूं हे वकोल न्ही म्हाका पयलीं तूं गॅसीन सिलिंडर घेवन येयले आहा तूं मजा हानी म्हण राती पडटा तुजें हें येता. स्टोरी बरी आहा आनी कांतरांय बरी आहाय मातशें मिनींगफूल आहाय आनी आतां मुखार कितें जाता खबर ना. सो फार द स्टोरी इज वेरी गुड. कॉमेडी कॉमेडी इज ऑल्सो गुड नॉट टू मच वाल्गरिटी ऑल्सो एंड या आय लायक इट. थँक्यू सो मच. तियात्र बरो आहा आनी फ्रांसीक कितें तुवें तें सद्दां 2-3-4 फावट आपयताय. आय लायक फ्रांसीक कितें तुवें. हाव वॉज द थिएटर? Oh, I'm really enjoying it. I've seen a theatre for ages and I think it's so professionally done and it's amazing, the children especially. But I think overall the storyline is excellent and I'm happy to see that they are talking about events that are happening in Goa, which is very important to highlight. And being a Goan, I'm very proud of what's happening and I'm looking forward to coming to more theatres. Okay, what did you like most when you see this theatre? What was the most interesting part? The interesting part was that they're talking about social events, what's happening in the priest passing away and how corruption is going on in Goa. That was most interesting to see, and of course the 3 boys singing was really nice, and of course, I mean everything was nice. There's nothing that I can say was not nice. Everything was fantastic. Thank you so much. Thank you. तियात्र फकत फर्स्ट हाफ सोंपला आनी एक समथींग युनीक जे लोकांक आवडला म्हणटा ते एक ऑपॉर्च्युनिटी, एक संदी ल्हान ल्हान भुरग्यांक घालप म्हणल्यार ही एक व्हडली खुशालकाय. आमी जायते तियात्र पळयता बट जे ह्या तियात्रांक एक ल्हान भुरग्यांक संदी दिल्या ती चड म्हत्वाची. आनीक म्हाका दिसता आमी सदां म्हणटा आयज गोंय चल जाल्यार गोंयान उरलो ना, गोंय काबार जाता. पूण हे भुरगे म्हज्यान तर म्हणून जाता फुडाराचे दिवे. आतां फुडाराचे दिवे 2 भाशेन आमच्या गोंयांत राखूंक पावतले आनीक ह्या तियात्रांतल्यान ही कोंकणी भास वयर दवरतले. बरें लागलें ते भुरग्यांक बी एक्टींग केलें तें बरें लागलें आनी तें बरें कांतार बी म्हणलें त्या भुरग्यांनी 2 फावटी बरें हुशार आनी एक्टींग बी बरें केलें आनी त्या भुरग्यांनी. ओय म्हाका अशें करून बरें लागलां भुरग्यांक एक्टींग म्हाका चड बरें लागलो आनी आहा स्टोरी ओके आहा आतां लास्टाक कितें करून जाता ती चोवपा जाय. आमी तुमी न्हय आमची तें मातशें चोवपा अशें थंय. सगळ्यांक तुमकां आयची कार्यावळ पळयतल्यांक चडांत चड देव बरें करूं. पळयत रावात प्रुडंट मिडियाचेर चिटचॅट तियात्र. यो 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 गोंयकारा सांबाळून दवरया आमची परंपरा. प्रुडंट मिडिया घेवन आयल्या चिटचॅट तियात्र रोस्मी दायरा राखुया.